गोंयांत भायले काजू चड विकतात. सेंद्रीय पद्दतीन काजू उत्पन्न करतल्यांक सरकाराच्या पाठिंब्याची गरज म्हूण आदर्श कृषी संस्थेचे वांगडी उलयले. म्हजे माहिती प्रमाणे भायले जे इम्पोर्टेड काजू येता ताका कांयच टॅक्स भरचे पडना, पण आमचे इंडियन काजूक आमकां 8% GST आसा. हांव म्हणटा आसा इंडियन काजू आनी इम्पोर्टेड काजू. आज गोंयांत जर पळयलें तुमचे 450 इतले आउटलेट आसात आनी ह्या 450 आउटलेटात जर अभ्यास करत व्हडले व्हडले साक प्लास्टिकान भरून दवरले आसा की इन द नेम ऑफ दी गोवा काजू विकता. तुम्ही विका, पण गोंयची काजू म्हणून विकनाका. गोंयची हो आमचो एक जवळ जवळ 1 कोटी इतलो आमचो टुरिस्ट येता. तो वता आसतना काजूचे 1 किलो 2 किलो घेवन वयता आनी तो आपल्या गांवां पावले नंतर आपल्या शहरां पावले नंतर काडटा आनी भायर उडयता. हाका लागून गोंयचें नांव सुद्दां खूब बदनाम आसा. ती काजू ऑथेंटीक गोंयकार न्ही. तुम्ही विका, पण गोंयच्या काजूचो रेट आनी तुमचो रेट सारको आसली. आतां कितें आसा, गोंयची काजूचो रेट मातसो हाय दिसता आनी ही सवाय दिसता. लोक फक्त कलर पळयता आनी व्हरता. सो सगळ्या काजूकारांची सुद्दां जी मेकून आसा, गोंयांत सादारण 10 ते 12 हजार टन जाता. ती 10 ते 12 हजार प्रोड्यूस तेजी प्रोसेसिंग गोंयांक जावची आनी हेजे खातीर सुद्दां प्रयत्न जावप, जेणे करून भायले जे डोमेस्टीक ट्युरिस्ट येता, भायले ट्युरिस्ट येता तांकां सुद्दां ऑथेंटीक गोवा फ्लेवर काजू ही मेळपाक शकता. आदर्श कृषी सहकारी संस्था ही तशी आंतरराष्ट्रीय स्तराचेर हेजें नांव पावल्लें आसा. हे पयले जे आमचे गेले 29 वर्सां जो सेंद्रीय काजू शेतकारांचो जो प्रॉब्लेम आसा तांकां सपोर्ट प्रायस मेळपाची गरज आसा आनी सरकारच्या सहकारा शिवाय शेतकरी फुडें येवपाक शकना. प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.